मोगाच्या सा जावं पाल दुसऱ्याच्या सर भक्तिकानो या पुणशेताक तुमकां मोगाचो येवकार. सा जावं पाल दुसऱ्याचेर मोग दवरून ताका मान करूंक तशेंच ताच्या मुखांतर देवान केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर अर्गां पाठोवंक आनी ह्या अजपाच्या तळार पवित्र मिसाचें बलिदान पेटोवंक आमी हजर जाल्या. आज आमी आमचो पात्रोन सांत कश्टतल्यांचो बरवसो पिडेस्तांचो वैज तशेंच कुटुंबाचो आदार सा जुवों पावल दुसऱ्याची परब संभ्रमतना ताची मजत आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आनी सर्व आमच्या दानीचेर मागोवन घेवया. कुटुंबाचें वरस संभ्रमच्या ह्या वक्ता सा जुवों पावल दुसऱ्याचे मजतीन आमची कुटुंबां पवित्र करया म्हणल्या विशयाचेर आमी नियाळ करतल्या. आमकां हर एकल्याक देवान ताच्याच सारक्याचो आनी सुरुपयाचो रोसन कुटुंबांत जियोवचें भाग फावो केला. कुटुंब देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें. ह्या आधुनीक संवसारांत कुटुंबाची मौल्यां उखलून धरून त्याग साक्रिफिसाचे मोगा बक्षाण्याचें एकवटू आनी भवर्तन बदललें कुटुंबा जिवीत जिवन जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां आपोवणें आसा. सा जुवों पावल दुसरो कुटुंबा जिणेच्या म्हत्वा विशीं उलोवन कुटुंब सल्वासांव जोडच्याक एक वाट म्हणटा. तर असलें कुटुंबा जिवीत जियोंक गरज आसची कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आयचे संभ्रामीक मिसाच्या बलिदानाचे प्रधान याजक जावन आसात मानादीक बाप संतोष रॉड्रिगास, डिरेक्टर गवळीक केंद्र बाज्जोडी हांकां आनी सर सा बेटोणेकरच्या सर्व याजकांक तशेंच तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार. आतां उबी रावन प्रवेश गीत गावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.
आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्न्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोबे आसो. भाग्यवंत बापा जुआंव पाऊल दुसऱ्या थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, देवाकर गांदिवंक ह्या पवित्र आल्तारी मुखार आमी हजर आसा. पयल्यान पयलें ह्या वर्त्या संता भाग्यवंत जुआंव पाऊल दुसऱ्याक आमकां ह्या पवित्र तळार शारोती जावन दिल्ल्या खातीर आनी ताचे तावन आमकां मेळिल्ल्या सर्व उपकारां बेसावा खातीर अर्गां दिवया. दुसऱ्यान ताची ससाय आमी मागता आसतना ताणें दिल्ली ती शिकोवण, ताणें दिल्लें तें आदर्श जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तसलें एक जिवीत जियोवच्याक निर्धार करया. तिसऱ्यान आमची सर मागणी तेसावा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार सर्गी बापाच्या पांयां तळा दवरया. सबार इरादे सबार तेसावा आमच्या दिसपरत्या जिवितांतले कस्त काण घेवन पापा जुआंव पाऊल दुसऱ्याच्या ससायेन आमकां आदार मेळोवन दी म्हणून मागच्याक आमी हांगासर आसा. आमी मागल्लें आमी आशिल्लें आमकां फावो जावन दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. पापा जुआंव पाऊल दुसऱ्या थंय आसलो एक वर्तो शेगूण बोगसाणें ताका गुळो घाल्ल्याक ताणें खुद्द वचून बोगशिलें. तितलेंच न्हय, पवित्र सभेन केल्ल्या थोड्या सुखी खातीर उक्त्यान ताणें बोगसाणें मागलें. आमी क्रिस्ताच्या पाटल्या उदारांनी तसली देख घेवंक आसा. आमकां दुखयल्ल्यांक बोगसूंक आसा. आमी कोणायकी कोणेय आमकां दुखयलां जाल्यार तांकां बोगसून बोगसाणें मागून आमी जियोंक आसा. असली साल धरूंक जाय असलो आदार ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागता आसतना फाटल्या आमच्या जिवितांत आमी कोणाय थंय राग दवरला, कोणायनी आमकां दुखयल्ल्यान थंय आमी फारीकपण आशेलां आनी आमची इतस्कतकाय खातीर सोम्या आमकां बक्षी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमकांच ससाय मागोवंक ह्या पवित्र बलिदानाक आमी आयतीं जावया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो उसगण्या उसारून संता मनान चिंतून तोंडात उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां सांकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसूं आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. आमेन.
आमच्या प्रत्येक गरजा खातीर मागया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बवार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोरोंक आनी देखीन सोलोंक भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याक पवी सभेक तुवें दिलोय. ताच्या विनवणेन ताणें उतरान शिकयल्लो आनी भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. देवान म्हळें, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्यांच्या मासलेंचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर रानवटो मोणजातींचेर आनी धरणीर चलतेल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोवंक. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमचे आदीन हाडा. दर्यांच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतेल्या सर मोणजातींचेर अधिकार चलया. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. देवाचें उतार हें.
सांब पावलून कोलसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, देवान विंचून काडलेली तुमी पवित आनी ताका मोगाची. देखून कणवळायेचे, दयाळायेचे, दीनपणाचे, मोवाळायेचे आनी सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात ते बोगसाणें सोम्यान तुमकां दिल्ल्या त्या बोगसाण्या बरी जावं. पूण ह्या सर शेगुणा प्रास चड तुमचे ते आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. त्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरे जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांतावन देवाक अर्गां दिया. उतरान जावन करणेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कड सोम्या जेजूच्या नांवी करा. ताचे मारिफात देवा बापाक अर्गां दिया. देवाचें उतर हे सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी गलिलेयाच्या काना नगरी एक लग्न असलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवां जेजूचे आवयन ताका सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तोवळ ताच्या आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवाच्या सुद्याथाराचे दस्तुऱ्या प्रमाणे एकेकान 2-3 कोळशे सोबचेत आसले फातराचे 6 मांडे थंयसर दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी ते कांठ पर्यान भरले. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबारा सरशीं व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक
साकून पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक उसपून वेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोणीय जाल्यार उंची वायन पयलो वांडटा आनी सैऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमार सोदिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यान भितरच दवरल्याय. हें आपलें पयलें असर्यें जेजून गलिलेयाच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली. आनी ताचे शिस ताका सत मानूंक लागले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. बागेवून जुआंव पावल दुसऱ्या थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक दीस पापा पाऊल सोवो कंतीर आसलें ताचे बोवारे आसचे कार्दिनल पळयतात. आनी ह्या वक्ता कार्दिनल पापा पाऊल सोव्या लागीं विचारतात, बापानो कित्याक आज तुमी इतले कंतिश्ट दिसतात? ते दळा पापा पाऊल सोवो म्हणटा, पवित्र सभे विशयी चिंतना म्हाका एका तराची कंत जाता. मुखले दीस कशे जातात म्हणल्या विशयी चिंतना म्हाका एका तराची बेजाराय जाता. ते दळा ते कार्दिनल एका फाटल्यान एक ताचे लागीं उलोवन पयलो म्हणालो, तुमी कंत करनाकात, पवित्र सभे विशयी कंत करिनाकात. आमी लोकांक आनीकी उर्बेस्त करया. जेजूचे मिसांव आनीकी बळवंत करूंक तांकां कितें आमी उत्तेजन दिवंक आसा तें करया आनी खंडी जावन पवित्र सभा बरी जातली. बापसाहेबान कांय तकली हालोवंक ना, तो वगत बसलो. ताचे उपरांत आनी एकलो म्हणालो, भाग्यवन बापानो, आमी सबार जाणां तरणाट्यांक पवित्र सभेंत बळवंत जावन वावर करूंक, याजकी बेसामुखांतर मिसांव आनीकी बऱ्या तरान करूंक आमी तांकां सांगया आनी खंडी जावन पवित्र सभा नवी जातली. बापसाहेब हें आयकून वगत बसलो. आनी एकलो कार्दिनल म्हणालो, आमी मस्त आतां तितले कडेन इगोर्ज्यो उक्तावण करया आनी थंयसर लोक येतलो आनी तांकां बरें जिवीत जिवंक पवित्र सभा जिवाळ करूंक साथ जातलें. बापसाहेब वगत बसलो. अशें थोड्यांनी सांगल्या उपरांत निमाणें तांकां पुरो जालें ह्या कार्दिनलांक. आनी निमाणें तांणी तांचे लागींच विचारलें, बागेत बापानो, आमी सुचना दिली, खंयची तुमी घेनात, तुमच्या मतीन कितें आसा तें सांगा, तुमच्या मतीन कितें आसा तें सांगा. आनी त्या दळा पापा पाऊलसो म्हणालो, म्हाका बरीं कुटुंबां दिया, बरीं काजाडी जोडी दिया आनी पवित्र सभेचें नवीकरण जातलें. बरीं कुटुंबां दिया, बरीं काजारी जोडी दिया आनी पवित्र सभेचें नवीकरण जातलें. म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयच्या मिसाचो, आयच्या फेस्ताचो संदेश जावन आसा, आमची कुटुंबां पवित्र करया. आनी हो संदेश घेवन आज हें फेस्त, तारीखेचें फेस्त आमी आचरण करता. आयच्या दिसा बागेवून जुआंव पावल दुसऱ्याक पवित्र सभा मान करता, ताचो उडास करता, ताचें स्मरण करता, ताचें फेस्त आचरण करता. आनी आमकां हांगासर आसल्यांक ह्या पवित्र थळाक संबंद आसले, लक्षिले, पयशिले सांजुआंव पावलाचे भक्तीक आमी सांगता मेळ्ळां. हें तारीखेचें फेस्त आचरण करून आमच्या मोगाळ सांता जुआंव पावल दुसऱ्याक मान करूंक आनी ताचे तावन साय जोडोंक. बागेवून पापा जुआंव पावल दुसऱ्याक कुटुंबाचो बापसाहेब म्हणटात. कित्या पासत ताणें पवित्र सभेन कुटुंबा खातीर, काजारी जोड्यां खातीर केल्लें तें मिसांव भोव वर्तें जावन आसलें. तितलें वर्तें मिसांव दुसऱ्या खंयच्याय बापसाहेबान करूंक नातलें, देखून ताका कुटुंबाचो बापसाहेब म्हणून आपयतात. कुटुंबां बरीं जावच्या खातीर कितें सर्व करूंक साध्य आसा तें करूंक ताणें प्रयत्न केलें. 1981 इस्वेंत अपोस्तलीक पत्र ताणें पाठयिल्लें पवित्र सभेक कुटुंबा जिविता विशयंत.
फेमिलियारियस कन्सोर्सियो म्हणलें तें दस्तावेज कोंकणींत आधुनीक समाजींत कुटुंबा जिवीत म्हणल्यो तसो अर्थ. आनी ह्या दस्तावेजांत सगळ्या कुटुंबाचें विश्लेशण करून तो बरयता. आमच्या कुटुंबांत ब्रायट स्पॉट्स म्हळ्यार उजवाडाची कोणां आसात आनी एका कुशीन काळी मोडां आमकां दिसतात. डार्क शॅडोज, ब्रायट स्पॉट्स अँड डार्क शॅडोज. उजवाडाची कोणां आनी काळोखाची मोडां. उजवाडाच्या कोणा विशीं आमच्या कुटुंबांत कितें बरेंपण आसा त्या विशीं उल्लेख करून तो म्हणटा आमच्या कुटुंबांत स्वतंत्राय आसा, आमच्या कुटुंबांत एकामेकाक गौरव आसा, स्त्रियांक गौरव आसा, भुरग्यांक गौरव आसा, कुटुंबाच्या सान्यांक गौरव आसा. आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन मेळटा, बरें शिकप मेळटा. आमच्या कुटुंबांत एक माया मोगाचें वातावरण आसा. शेजाऱ्यांतय पवित्र सभेतय तांणी करचें तें मिसांव ती खर आसात. ही पुरो बरी लक्षणां आमच्या कुटुंबांत आसात. आनी एका कुशीन काळी मोडांय आमी पळोवन आसा म्हूण तो उल्लेख करता. आनी म्हणटा क्रिस्ती मौल्यां दीस वेता वेता कुटुंबांत देंवोवन येवचें पळयतना भिरांत दिसता. काजारी जोड्या मदें आसचें तें ना समाधान. काजार जावन जी येतात जाल्यार थंयसर एका तराचे बेजाराय. काजारस नाका म्हूण अर्जी घंटले त्यो संको सोडून येता. भुरग्यांक व्हड करच्या थंय आवय बापाय सलवाल्ल्या बरी दिसता. एका तराचे नकारात्मक चिंताप कुटुंबांत तें सकास उदेवन आसा अशें सबार संगती आपल्या दस्तावेजांचो सांगता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी हांगासर आसलीं कुटुंबांत आसलीं. आमची कुटुंबां कशीं आसात आनी आमची कुटुंबां कशें करी जाय आनी आमच्या कुटुंबांत कसलें वातावरण आसा जाय म्हणल्या विशयंत आयचें फेस्त आमकां चिंतूंक आपणें दिता. चिंतल्यार मात पावना आमचें कुटुंबां आमी कशें पवित्र करचीं, भाग्यवंत करचें ह्या विशयांत आमी एक दृढ निर्धार करून कार्याक देवचें हें भोव गरजेचें जावन आसा. हेचें पयलें वाचप आमी आयकलें उत्पत्ती पुस्तकांतलें भोव अपुर्बायचीं उतरां. उत्पत्ती पुस्तकांतलीं कुटुंबा जिविता विशयांत पयलें वाचप आमी विश्लेशण करून वाचलें जाल्यार थंयसर आमकां भोगता कुटुंब देवान दिल्लें एक वर्तें देणें तें मनशान केल्लें न्हय. आनी हें देणें संवसाराच्या आरंभारच देवान दिलें. इट इज दी ओल्डेस्ट इन्स्टिट्यूशन म्हणटात. कुटुंब देवान दिल्लें तें भोव म्हालगडें देणें. सुरवेरच देव मनशाक रस्ता आपणाच्याच सारक्या सो आनी स्वरुपा असो जावन तांकां रस्ता दादलो आनी स्त्रीकान तांकां कुटुंबा जिविताक आपण दिता आनी म्हणटा तुमी वाडा आनी सडा संवसार बरा. पण हें देवान दिल्लें देणें आनी तें देणें आमकां मेळ्ळां. देवाक आमी अर्गां दी जाय. कुटुंब म्हणलें म्हाका आसा. कुटुंब म्हणलें नातलें जाल्यार कितें जातें? ही एक मांडावळ नातली जाल्यार कितें जातें? देवान असली एक बुन्याद कुटुंबा जिविता विशीं घालनातली जाल्यार कितें जातें? कुटुंब नातले व्यक्तीक आमी कितें म्हणटात? अनाथ म्हणटा. ताका ताची म्हणली कुणी नात, ताका ताचें म्हणलें घर ना, ताका ताचें म्हणलें खिंचनच ना. कुटुंब नातल्या मनशाक अनाथ म्हणटात. आनी अनाथाचें जिवीत कशें आसा तें आमी अनाथ आश्रयाक वचून पळयल्यार कळटा. तांची ती बेजाराय, तांची ती दुखाभरीत जिणी. पूण आमकां देवान त्या अनवारांतले राखलां. आमकां आमची म्हणलें आवय बापाय, भाऊ भयणी, आमकां आमचें म्हणलें पती पतीण, आमची म्हणलें भुरगीं दिल्यांत. ताचें वर्तें देणें ह्या संवसारांत आमी आशोवंक नजो. कित्याक आमचें म्हणलें कोणी आसात आनी हें देणें देवान दिल्लें. आनी तें देणें आमी कितल्या मापान तातूंत संतुश्ट आसाव आनी तें देणें सांबाळच्यांत आमी कसलें प्रयत्न केला म्हणलें सवाल आयच्या पयल्या वाचपांत आमी घेजय म्हणून आमकां देवाचो उतार सांगता. आयचें दुसरें वाचप सांत पावल कोलोसेकारांक बरयलें त्या पत्रा मुखांतर आमी कुटुंबांत जियेत आसतना कशें आमी आमच्या कुटुंबांत जिये जाय. सांत पावल म्हणटा देवान वेंचून काडलीं तुमी. आमकां हर एकल्याक देवान वेंचून काडलां. पयल्यान पयलें क्रिस्ती भावार्थ स्विकार करूंक, क्रिस्ती कुटुंबांत जल्माचें भाग दिलां. ताच्या उपरांत आमकां एक बेस दिला.
हांव याजक जावन जियेतां, तुमी लायक जावन तुमच्या कुटुंबांत जियेतात. आणि ह्या कुटुंबांत आमी जियेत आसतना कसली साल आमी धरी जय. देवान विंचून काडली तुमी, देखून दयाळायचे, कणवळायचे, मोवाळायचे, सोस्तिकायचे काळीज ह्या जिवीत तुमचे थंय आसाचे. कुटुंबांत आमी जियेतना कशें जिये जाय म्हणल्या विशयांत आयचे दुसरें वाचप आमकां सांगता. एकामेका दुरसोंक कारण आसल्यार दुरसा नासतना बोगसून जियेया. गितां गायन आनी देवाक अर्गां दिया. कुटाम जावन आसा एक जागो एकामेकाच्या सांगातपणान जियोवचो, एकामेका आदारसून सुदारसून जियोवचो, एकामेका सांगाता देवाक अर्गां दिवचो. गितां गायन आनी अर्गां दिया. आणि तुमचे थंय आसूंक जाय तो मोग असल्यार सक्कड करूंक साथ जाता. आमच्या कुटुंबांत आमी जियेतना ते मोगाचें वातावरण आसा गी, मोगाची बोगणां आसात गी, मोगान आमी जियेता गी म्हणलें सवाल. आमच्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणी जिये जाय जाल्यार आमी कसली मेटां काडी जाय आयचें दुसरें वाचप आमकां सांगता. आणि हे सुवांजेल आमी आयकलो सांजुवांच्या सुवार्थेंतली ती उतरां. जेजू काना नगरी गेलो आणि थंयसर एका कुटुंबाचो संभ्रम. जेजू त्या कुटुंबाचो जावंक पुरो आसलो, कित्याक कुटुंबाच्यांक आपयतात. आणि त्या कुटुंबांत कालें उणें पडलें, वायन उणो पडलो. वायन नासतना थंयसर तें काजार जायनातलें. वायन नासतना काजार म्हळ्यार सादारण दुकरा मास नासतना आमचें गरजेचें न्ही, कित्याक तांची संस्कृती जावन आसली. आनी असल्या एका त्या सन्निवेशांत वायन उणो पडलो. जेजू आसलो, मोरी आसली आनी जेजूचे शीस आसले. पळय थंयसर ती आसल्यान, जेजू मोरी आसल्यान, जेजूचे सांगाती आसल्यान थंयसर बरेपण जाता. थंयसर उणें पडलें भरती जाता. असो उद्देश अशा ह्या उतरांचो अर्थ. जेजू थंयसर नातलें जाल्यार कितली उरती बेजाराय. तें काजारस पाड जातें आसलें. जेजू थंयसर आसा, मोरी थंयसर आसा आनी ते अजाप करता. आमच्या कुटुंबांत जेजू आसा गी, मोरी आसा गी. आमच्या कुटुंबांत उणें पडला, मस्त्यो संगती उणें पडल्या. ताका कारण कितें? आमी जेजूक इल्लें भायर दवरलां गी आमच्या कुटुंबांत. मोरया मायेक जागो ना गी आमच्या कुटुंबांत. आमच्या जिवितांत कितेंय उणें पडलें कुटुंबा जिवितांत, ह्या व्यक्तीचो आदार मागलो जाल्यार ती भरती करून दितली. असले एक चिंता पळोव आयच्या सुवार्ते मुखांत आमच्या मतीन दवरूंक आयची सुवार्ता आमकां आपोवणें दिता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सगळो पवित्र पुस्तक हे कुटुंबाची काणी सुरू जावन उत्पत्ती पुस्तकांत आदाम येवेतावन सुरू जाल्ली. ताचे उपरांत अब्राहम, ताचे उपरांत उरले पात्रियाक, प्रवादी, मागीर राय आसात. नव्या तेस्तामेंतांत भाग्यवंत कुटुंबाच्या बोवारी, जुजे, मोरी, जेजू, जाकारी, एलिझाबेथ. ताचे उपरांत कुटुंबाची काणी मुंदारून वेता. उत्पत्ती निमाणे पवित्र पुस्तकाचो ग्रंथ, या पुस्तक उगडापणाच्या ग्रंथांत हर एक कुटाम देवातावन नांव घेता म्हूण सांगता. आनी चकटांनी आमी एक दीस एक कुटाम जावन त्या सर्गींच्या राजान सांगाता मेळोंक आसा म्हणलो उल्लेख उगडापणाच्या ग्रंथांत आसा. आमी आमची कुटुंबाची जिणी ती मुंदरून आसा. पवित्र पुस्तकांतल्या कुटुंबाची जिणी ती आमच्या कुटुंबान मुंदारून आसा. आनी एक दीस आमी एक कुटाम जावन सांगाता मेळोंक आसा. ही चिंता पवित्र पुस्तक आमच्या मुखार दवरता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत दाखलो या आदर्श देख दिवची कुटुंबां आसा. तोबिताचे कुटाम आमी पळयता. तोबिताचो ग्रंथ एका सगळ्या कुटुंबाची काणी. ताणें देवा थंय दवरलो तो विश्वास, ताचे माया मोगाचें जिवीत, ताच्या पत्नीने सांगता, ताच्या पुता सांगता मोगा मायपासाचें जिवीत. कुटुंबाच्या जिविता विशयान जाणा जावंक आशा आसा. तोबिताचो ग्रंथ वाचलो जाल्यार मस्त संगती जाणा जावन आमचें कुटुंबा जिवीत बरें करूंक साध्य जाता. तर आमची कुटुंबां आमी कशी बरीं करची? पयल्यान पयलें जेजूक मोरयेक आमच्या कुटुंबांत प्रथम स्थान दिवचो. मातेवा सुवांजेलांत जेजू म्हणटा 6 अध्याय वळेर 30 आनी 3, सोदा पयलें देवाचें राज आनी करूंक शिका ताची खुशी.
जेन्ना आमच्या कुटुंबांत देव आसा, जेन्ना आमच्या कुटुंबांत जेजू आसा, जेन्ना आमच्या कुटुंबांत मोरी आसा, त्या वेळा मात्र आमचें कुटुंब जिवीत तें पवित्र जातलें, भाग्यवान जातलें. हांव साबार वर्सां पयलें आत्तूर फिरगेजेंत सेवा दिवंक आसलो आनी थंय हांव कोडयाळाक येवंक आसलें. आनी एक दीस हांव कोडयाळाक येता आसतना एक मोठो रूख पयलीं हांवें पळयलो, मोठो रूख तो आड पडलो. म्हाका एक परच्याक शॉक जालें, इतलो मोठो रूख तो आड पडला. कितें आड पडोंक कारण कितें? कसले जबेत आड पडोंक कारण? वय सबार कारण आसूंक पुरो, ताची पाळां आसकत जाली. पूण हांवें बस जातावन तिळ्ळ भायर पळयतना भितरल्यान टोळ्ळू जालें, भितरल्यान थंयच तोडलो जालें. म्हाका बघता थोडे पटी आमची कुटुंबां शिंज जाल्यान गी. भितरल्यान कांय ना, ओटलें कर, कार आसा, जण आसात, पूण भितरल्यान तो मोग ना. वो रूख आड पडोंक थंयसर भितरल्यान सकत नातली देखून तो पडलो. आमची कुटुंबां तशें जाल्यां जावंक साध्य आसा. ओटलें घर जावंक पुरो, मस्त जाण आसा जावंक पुरो, कार बँक तें हें मस्त आसा जावंक पुरो, पूण भितर थंयसर मोग आसा गी. देखून तो मोग जायचे जाल्यार पयल्यान पयलें देवाक आमी प्रथम स्थान दिजय. आमच्या कुटुंबांत आमचें मागणें सांजेचो तो तेर्स मोरये मायची ससाय मागची. त्या कान्ना उत्सव वेळार मोरयेन जेजू कडेन सांगलें, आमच्या जिवितांत कितेंय उणें पडटा आसतना मोरये माये तूं आमची आवय, आत्मीक आवय, आमचे कस्त समजताय, तुज्या पुता लागीं विनंती करून आमच्या कुटुंबांत उणें पडलें तें भरती करून दी. तेर्सा मुखांतर तिका मान केल्ल्या वेळार खंडीत जावन ती मागणी आयकता. तुज्या आसऱ्याक दवरलो, तुजो आदार मागलो, तुजें मागणें शिकलो, कोणीसर पाडाव जावना, तो खाली हातांनी वसोना. मोरी माय आमकां ती राखता, सांबाळटा. पयलें देवाक आमी आमच्या कुटुंबांत, जेजूक आमच्या कुटुंबांत, मोरयेक आमच्या कुटुंबांत फाटी हाडया, सांता भक्ताचो आदार मागया. भगवान पापा जुआंव पावल दुसरो ताचे लागीं मागया आमच्या कुटुंबांत. दुसऱ्यान आमकां दिल्ली जबाबदारी पाळया. जुआंवचो वांजेल 13वो अध्याय वळेर 14 आमी वाचले जाल्यार हांवें तुमच्या मेसरीन कितें केलें तें तुमी पळयलें मू, तुमी तशें करी जाय. कुटां म्हणलो शब्द हाचो अर्थ सेवा करचो जागो. कुटुंबांत सेवा ना त्या दळा तें कुटाम जावन उरना. ते एक हॉटेल जाता. आमचें कुटाम हॉटेल गी. हॉटेलाक आमी वेता, जेवता आनी न्हिदता, मागीर भायर येता. पूण आमचें कुटाम तशें न्हय. आमचें कुटाम हॉटेल न्हय, तो एक मोगा मायपाचो जागो. थंयसर गेल्ल्या वेळार हांवें सेवा करूंक आसा. थंयसर आसल्या वेळार हांवें म्हज्या सांगाता जियेत जावं पुरो म्हजो पती, पतीण, भुरगीं, आवय बापय, मालगडी कोणी आसात तांची सेवा करूंक आसा. एकामेकाचो सेवा करचो जागो. आनी कितल्या मापान आमी सेवा करता, तितल्या मापान आमची जबाबदारी पाळता. एक बापय जावन म्हजी जबाबदारी, आवय जावन, भाऊ जावन, पूत जावन, खंयच्याय संबंधांत म्हजी जबाबदारी हांव पाळतां. त्या दळा म्हजें कुटुंब पवित्र जाता, भाग्यवान जाता. तिसऱ्यान आमी कुटुंबांत जियेत आसतना सोंसणीक जाय. पयलें आमी देवाक प्रथम स्थान दिजय, दुसरें जबाबदारी पाळी जाय आनी तिसरें सोंसणीक जाय. आयचें दुसरें वाचप आमी आयकलें. सांत पावल कितें म्हणटा, दयाळायचें, खणवळायचें, मोवाळायचें आनी सोंसणीकायेचें काळीज तुमचें थंय आसा जाय. एकामेका दुरसोंक पुरपुरोंक कारण आसा जाल्यार पुरपूर नासतना मोगा मायपासान जिये जाय. सोंसणीकाय ना कुटुंबां जिवीत जियोंक असाध्य. चड उणें घडटा. कित्याक दोगा जाणां सांगाता जियेत आसतना थंयसर चड उणें जाताच. कित्याक हर एकल्याचें चिंताप एकच ना. दादल्याचें चिंताप आनी स्त्रियेचें चिंताप ताळ पडोंक सलीस ना. पूण तें ताळ पडच्या खातीर सोंसणीकाय आसल्यार मा जाता. सोंसणीकाय सांगाता हाडटा, दयाळाय, मोवाळाय सांगाता हाडटा. भुरग्यांतय, भुरग्यांनी वडिलांतय, आमच्या मालगड्यांतय सोंसणीकाय, दयाळाय, मोवाळाय आसा जाल्यार मात्र तो जागो पवित्र जाता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भाग्यवान जुआंव पावल दुसऱ्याक आमी मान करता आसतना ह्यो 3 संगती मोतीन दवरया. आमचें कुटुंब भाग्यवान करया. तसो जावन आसा वर्तो गौरव आमी त्या सांताक दिवचो आनी तसलें जिवीत पळोवन तो आमकां खंडीत जावन बेसावन दितलो. देवाक आमच्या जिवितांत फाटी हाडया. आमच्या कुटुंबांत आमकां देवान दिल्ली जबाबदारी पाळया.
सुस्निकायेन जियेवया. सगळी ताची शिकवणू थोड्या उतरांनी घालचे जाल्यार मनशापणान जियोंक ताणें आपोवन दिलें. पाप साहेब हर एका बुधवाराची दिसा शिकवण दितलो पापा जुआंव पावल दुसरो रोमांत केदळ आसात. वेनिसडे कॅटेकिसिस म्हण आसा आनी ताची सगळी ती शिकवण ताची दोतोन सांगता घालतना मनशापणान जियेया आनी देवा थंय तुमचो संबंध घट करा ह्यो संगती ताणें सांगल्ल्यो. मनशापणान आमी जियोवचें. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या समाजेंत जेन्ना आमी मनीस जाता मनशा बरी जियेता त्या दळा आमचें जिवीत तें पवित्र जाता. आमी केदळा देवा थंय आमचो संबंध घट करता त्या दळा ह्या संवसारांतले कश्ट स्विकार करूंक आमकां कांयच समस्या बगनात. आमी खडपार घर बांदल्या त्या बुडवंत मनशा बरी आमच्या कुटुंबांत जिवीत जियेचंय. वारें आयलें, वादळ आयलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कसलोन पडोंक ना. कित्याक ताची बुन्याद खडपाचेर आसली. मातये वाचो वांजेल 7वो अध्याय 20 आनी 1 वळेर तावन आमी वाचलें जाल्यार थंयसर आमकां आमी बुद्धवंत जावन कशें जियोवचें, आमचें कुटुंबा जिवीत कशें भाग्यवंत करचें, पवित्र करचें हाच्या विशयान शिकप मेळटा, शिकोवण मेळटा. मोगाळ बाबा भयणीनो, पाप साहेब जुआंव पावल्याच मान करूंक आमी सांगता मेळ्ळ्या वेळार आमी ताचे लागीं मागया. बापा आमच्या कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. आमच्या कुटुंबांत मोगा मायपासान जियोंक, देवाक जेजूक मोरयेक आमच्या कुटुंबांत प्रथम स्थान दिवंक, आमच्या कुटुंबांत आमकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्या तरान पळोवंक, सदांच सुस्निकायेन मोगा मायपासान जियोंक आमकां आदार दी. सदांच मनशापणान भरलेले व्यक्ती जावन देवा थंय आमचो संबंध घट कर. एक बरें भावार्थी जिवीत जियोंक, भाग्यवंतपणाच्या वाटेन समकोंक आमकां आदार दी म्हूण ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. उबी रावया. देव आमचो बाप मोगाळ जावन आसा. ताच्या पुता जेजून आमकां सांगली उतरां, मागा तुमी घेतल्यात, सोदा तुमकां मेळटलें. तर ह्या वेळार आमची सोर प्रार्थना, आमचे इरादे, आमची मागणी व्हडा भावार्थान सर्गी बापाच्या पांयां तळा दवरया. दयाळ्या बापा, मागता आमी आमच्या पापा फ्रांसीस सर गोवळी ह्या जागांनी धार्मिका पासत मागण्याच्या स्पिरितान तांणी पवित्र सभा सोडून व्हरूंक आनी भाग्यवंतपणाच्या वाटांनी वाडोवंक तांकां तुजी दैवीक सकत दी म्हूण मागता. आमची जबाब बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मागता आमी सर पिडेस प्रायवंत आनी कश्टांत आशिल्ल्या पासत मागण्याच्या बळान तांची पिडा सोंसोवंक आनी भरोशान रावंक तांकां सोंसिंगाचें देणें दी. तुजी खुशी वय जाल्यार तांची पिडा गूण कर आनी कश्ट हळू कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर राजकीय फुडाऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक सेवेच्या निस्वार्थी मनोभावान राष्ट्राचे उदरगती खातीर वावरूंक उदार मोड दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरीसाच्या बलिदानांत पात्र घेतिल्ल्या आमी सर्वांनी त्याग, सॅक्रिफीस, एकवट आनी भावार्थान आमची कुटुंबां रुपीत करूंक आमकां तुजे कृपेन भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पूर्ण शेताक भेट दिवच्या सर भक्तिका पसत मागता हांव. गांवां आनी परगांवांत हांव हांगा येवच्या भक्तिकांच्यो विनवण्यो आनी मागणी स्विकार कर. सांजुआंव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन तांकां तांणी आशेवचे उपकार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मागता आमी आमच्या पूर्ण शेताक दान दिवच्या आनी विविध रितीन सेवा दिवच्या आमच्या भावा भयणी येजाक आनी धार्मीक भयणी पसत तांच्या उदार मनाच्या दानांक आनी सेवेक 100 वांट्यांनी प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा मागता आमी कोरोना पिडेद्वारे कस्तूंच्या हर एकल्या पासत सबारांचे जिवीत ह्या पिडे निमती देसवाट जाला. परत थोड्या राष्ट्रांनी ही पिडा विस्तारून आसा. ह्या महाकर्गांतले आमकां निवार. मुखल्या दिसांनी परत आमी ह्या कर्गाक बली जायनाशें तुजी खाकूळत आमचेर तूं दाखय. फाटल्या दिसांनी विशेष पावसा निमती लोक कस्ताक पडला. केरळांत, उत्तराखंडांत सबारांचो जीव गेला. सबारांक नस जाला. बापा ह्या कस्तांत आसल्ल्यांची तूं खाकूळत कर.
आमकांय ह्या कश्टांतले निवराय. आमच्या मतीन साबार मागणी आसात, इरादे आसात, साबारांक आमी मागण्या बसयलां. बापा, ह्या वेळार ही प्रार्थना तुज्या पांयां तळा दवरता हांव. हे मागणे आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटोनी मोगाची, भेटोनी त्यागाची, निशाणी आमच्या कष्ट वावराची. ओपून घे मोगा, हाडून घे दये, आनी बापा आमची. मोगाय तुझ्या भुरग्यांची, तुझे महिमे करपोची. भेटोनी मोगाची,
मोगाळ बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमचे आनी एकट्या पवित्र सभेच्या आदावा सरस्पो दिवंक म्हणून घेवं. सर पदवेदार आनी भोववर्थ्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उडासाक वो यज्ञ समर्पण तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या खाल तुज्या मोगांची येवन सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. ते सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वैश्यामे करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सब काळी आनी सब तय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. बागेवोन जुवांव पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक वो दीस संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यावोन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवण आमची मोत उस वाडायता. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सजीव आनी पवित्रपण जाता. उदेती तावन असतें ते पर्यंत तुका एक निर्मोळ बेटवणेकच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या ससांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेसपरीच्या वाजतच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या ससांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात. पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babar taso gut purgacuya.
येसू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन आम्ही पगडता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अरेखा आम्ही अरेखा बापा आमचे सोडून येपासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कस्ता मरणासो ताच्या अनंतभरीत पुनः जिवंतपणासो आनी सर्गासन्यासो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिताव जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इस्तगाळ सोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाल दीस घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे मागीर भोव भाग्यवंतांक मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत दुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरताव. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तरण फावो कर म्हूण आमी मागतांव. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या आनी पेद्रो पावलो आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेर गवळ्या आनी मन्याऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बवार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय गेल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळे बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजी इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बगोवन सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या येसू वरवीं त्या येसू सांगाता त्या येसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां मागोवंक शिकयलां. वडा बावार्थान तें मागणें सांगाता म्हणया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दीव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले विघ्नांतले नालिसांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय समाधान बरी भलायकी आमकां दी. सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतले आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. तुजी ससनाच्या ससना
सुमयान जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या फातकांचेर न्हय पूण हांगा सरासर आसल्या आमच्या सुमेसांच्या भावार्थाचे तुजी दीस घाल तुज्या मोगान तुजे शांतीन तुजे एकवटांत आमकां सांबाळ तुमची येता आनी रास वसलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमची सवय आसो तुमचे सुरे आसूं. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती वांटून घेवया. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. म्हणजे काकुतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडी भलायकेने वकात येवं. पळया जेजू देवाची ही शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें मेळिल्ली आमी हर एकलो सुभागी. ते म्हजे भितरूंतले बाब म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान तुका भलायकी मेळटली. Ailandevo, appandello coro, mundo zavu, makakavu, makasevu, jibe zoda tumi, mujhe tavu, sergi tavu, ailandevo, appandello coro, mundo zavu. तुझे विना का दूसरे
सेव सोडता पळगटा शांती समाधान सुखासा जेजू तू साय साय आमकां साय तुझे विनाका दुसरें काय तुका सेव सोडता पळगटा शांती समाधान सुखासा सर्गींच्या बापा भगवंत जुआंव पौल दुसऱ्यान तुझी आनी तुझ्या पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ल्या खातीर सासणीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची मोगान साखरे करूंक आनी शेवटीन तांचे सांगता सासाचे सुख भोगूंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं मोगाचनो तुमकां सोमेस्तांक पुणशताच्या भक्तीकांक पुणशताचो रेक्टर मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो बापाच्या नांवी तशेंच हांगासर हजरासच्या सर्व याजकांच्या नांवी तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्यांक सोमेस्तांक सांजुओम पॉल दुसऱ्याच्या ह्या फेस्ताचे उल्हास शुभाशयी हांव पाठयतां ताजी आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तशेंच हांगासर येवच्या सर्व भक्तिकांचेर हांव मागतां सांजुओम पॉल दुसरो आमकां हर एकल्याक बरी भलायकी संतोश समाधान तशेंच आमच्या कुटुंबांनी एकवट मायामोग आनी भावार्थ रुतां करून दी अशें आमचें मागणें जायतो लोक तुमी भक्तीक आमच्या उल्याक पाळो दिवन हांगासर येवन आमच्या पात्रोन संताक मान केला आनी मिसाचें पवित्र बलिदान भेटयलां तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आयचे हे संभ्रमीक फेस्ताचे मीस भेटयलेले जावन आसात मनादीक बाब संतोष रोड्रिगस दिरोक्तोर गवळी केंद्र बज्जोडी आमच्या आपोण्याक
पाळो दिवन हांगसर येवन ह्या पवित्र थळार पुनशतांत मिसाचें पवित्र बलिदान भेटयलां आनी भोव अर्थांबरीत आमच्या कुटुंबांनी आमी कशें जियेजय आनी तशेंच आमकां आमचो पात्रोन सांत जुआंव पॉल दुसरो कसली मदत आमकां दिता ह्या विशयांत भोव बरो आमकां हर एकल्याक लक्ती जाल्लो प्रसंग दिला शिकोवन दिल्या मोगाळ ह्या जग बापनो ह्या पुणशताचो रेक्टर मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो आनी तशेंच म्हज्या नांवी हांगासर जमलेल्या सर्व याजक आनी भक्तिकांच्या नांवी तुमचो मनपर्वकी हांव उपकार बावडतां. बाब संतोष भोव कुशाली चिंतपी आनी विशेष रितीन फाटलीं जायते वर्सां फिरगजेंत संस्थांनी ताणें वावर केला. कुटुंबहिता केंद्रांत 7 वर्सां थंयसर वावर ताणें भेटयला. जायतो अनुभव हुस्को मोग आनी तशेंच आमची इश्टागात जायत्या वर्सांची आनी तशेंच आमच्या रेक्टर बापा संगी ते आसुल्ले बच्चोडीन पयलें अशें आमच्या मोगान ते हांगासर पावल्यात. बापानो देव बरें करूं म्हणटा आसतना ह्या पुणथळार आयिल्ल्यांक विशेष रितीन आमच्या पात्रोन संतांची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमच्या मिसांवाचेर आमी मागता. आमच्या पुणशताचे रेक्टर जावन आसात मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो तशेंच बचपे फिरगजीचे विगार आज ते आमच्या सगळ्या आसात. आमच्या ह्या पुणशतांक ते मुखेली जावन आसा तांच्या मुखेलपणा काल जायतें बरेंपण हांगासर जावन आसा. व्हरतो हुस्को तांकां आसा. हर एक दीस म्हणल्यार बरी हांगासर ते भेट दितात. हर एक वावर कामां आनी कितें गरज आसा सक्कड ते पळयतात आनी करयतात. विशेष रितीन मंगळाराचें नव्यानाच्या दिसा हांगासर येवन मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन बरो प्रसंग ते दिवन आमकां हर एकल्याक ददोसकाय दितात. मोगाळ रेक्टर बापानो जमल्ल्या सर भक्तिकांच्या नांवी आनी म्हज्या नांवी तुमच्या सर्व सहकारांक प्रोत्साहक आनी मुखेलपणाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच तुमचेरय पात्रोन संतांची आशिर्वादां विशेष रितीन हांव मागतां. मोगाच्यान आमचे संगी सहा भेटोवणी करूंक आसात. मानादीक बाप क्लॅनी डिसोजा रेक्टर कृपा साधना मायनर सेमिनरी बचपे आनी तशेंच मानादीक बाप मार्क कुवेल्लो बळ्ळारी दिसीस भगवन कुर्सावड आमच्या फिरगजीचे मोगाळ याजो करून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. विशेष रितीन मानादीक बाप क्लॅनी डिसोजा तांच्या सांगाता हांव वस्ती करता मायनर सेमिनारींत. म्हाका 2 जाण वडील एक हांगासर आमचे रेक्टर बाप आनी अनेक रेक्टर बाप मायनर सेमिनारीन वरती दादोसकाय तांच्या सोवें वावर करूं. मानादीक बाब क्लॅनी तुमकां विशेष रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या पात्रोन संतांची दराळ आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या मिसांवाचेर मागता आनी तशेंच मानादीक बाब मार्क कुवेल्लो तुमचेरय विशेष रितीन बऱ्या भलायके खातीर आमी हांगासर मागता. आनी ह्या घडी हांव उडास काडूंक आशेतां. आदले ह्या पुणशताचे आत्मीक निर्देशक मानादीक स्टॅनी मोंतेरो जायतो वावर ताणें भेटयला आनी तशेंच आमचेर व्हरतो मोग ताणें दवरला. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना तांच्या फाटल्या सेवेक तांकांय हांव आमच्या पात्रोन संतांची आशिर्वादां मागतां. आमच्या फिरगजीचे गवळी परिशदेचे उपाध्यक्ष मानेस्त संतोष डिसोजा तशेंच कार्यदर्शी श्रीमती जुलियट मोरास हर एका आमच्या कार्यांनी आनी तशेंच हर एक दीस हांगासर भेट दितात. जायतो आदार ती दितात. आमचे सोबे ते आसात. सर्वांच्या नांवी तुमचो हांव उपकार बावडता. पात्रोन संतांची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या वावरांचेर कुटुंबांचेर हांव मागतां. मोगाचनो ह्या पुणशेतांत हर एक दीस म्हणल्यार बरी सेवा दिवची आमची सिस्टरां आसात. पुणशेतांच्या नोवेनाक मिसाचें मांडवळ साक्रिस्तीचें वावर आल्तार डेकोरेशन सोबोवचें आनी तशेंच ह्या चापोलाची नितळाय स्टॉलांत सेवा
आनी तशेंच विनातींची मागणी हर एक संगतींनी हांगासर ती वावर दिवन आसात निस्वार्थ सेवा तांची सकाळीं जावन संजे पर्यंत सुपिरियर सिस्टर फिलोमिना लोबो सिस्टर ॲग्नेस आनी सिस्टर मारिया तुमकां सोमेस्तांक तुमच्या वर्त्या सेवेक आनी वावरांक आमी आभारी जावन आसा आनी जोम पावल दुसऱ्याची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या मिसांवाचेर हांव मागतां. मोगाचेनो फेस्ताच्या कर्सा बाबतीन आमकां पिरजेन मुर्दोम दिल्ल्या सर्वांचो मनपूर्वकी उपकार बावडता आनी पात्रोन संतांची आशिर्वादां तुमचेर मागता. पिरजेंत ह्या पटीन दिल्या तांकां आमचे प्रधान याजक मानाची वाद दी जय म्हणून विनंती करता. सेंट मिलाग्रीस क्रेडिट सौहार्द कॉपरेटिव्ह लिमिटेड बचपे कोणी तांची आसा जाल्यार मुखार येवन वाती स्विकार करूंक हांव विनंती करता. आनी तशेंच आज भक्तिकांक हांगासर जेवण स्पॉन्सर केलां दान दिलां. शर्ली बँगलोर आमचीच धर्मभयण सिस्टर ॲग्नेस हाची नीस तांचोय हांव उपकार बावडटा. तांकांय विशेश रितीन देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पात्रोन संतांची विस्नार आशिर्वादां मागता. तिच्या खातीर विशेष रितीन मागोवंक तेणें उपकार मागला. आज अल्तारीक तशेंच भायर इमाचेक पुलां दान दिल्यांत आमच्या दोगां धानींनी तांणी नांव नाका म्हणून सांगलां. तांचो प्रत्येक रितीन हांव उपकार बावडटा. हर एका मंगळारा हांगासर फुलां दान दितात. रिटा तांणी मुखार येवन वात स्विकार करूंक हांव उपकार मागता. आयच्या मिसांक भोव सुमधूर थळ्यान गायन केल्ल्या आमच्या गायन मंडळीक हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा. फकत 2 दिसांची तयारी तरी की वर्त्या पुरबायेन आमच्या लितुर्जीक आमकां मागोवंक आदार दिला. तांच्या सुमधूर गायनान कॉयर मास्टर वजंत्र केळुल्लो मनेस्त डेनिस गोन्साल्वीस आनी सर्व गावपिणींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हर एका मंगळारा नोवेनाच्या दिसा मनेस्त डेनिस गोन्सालीस आनी सर आमची कॉयराची मेंबर्स आमकां कुमोग करतात मिसाच्या नोवेनाच्या बलिदाना वेळार. विशेष रितीन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या कुटुंबाचेर आमच्या पात्रोन संतांची आशिर्वाद हांव मागतां. मोगाचेनो फेस्तांक तयारी जावन 20 तारखेर आमी हांगासर सर्ती दवरली आनी सुमार 30 जाणां हांगासर येवन ह्या श्रायनाच्या सुतरांतली सरवाड्यांची हांगासर येवन जायतो वावर केला. सकाळीं जावन दनपार पर्यंत नितळाय करची शृंगारावची. तुमकां सुमेस्तांक कोणाचेंच नांव काडिनासतना हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या उदार मनाक आनी तशेंच सेवेच्या मनोभावाक तस्सो आमचो पात्रोन सांग तुमच्या कुटुंबाक आनी तुमकां आशिर्वाद दिवूं दी. आनी तशेंच ह्या दिसांनी हांगासर जायती तयारी नितळाय करच्याक आदार दिला. आनी तशेंच वर्सां मोदें नोवेनाच्या दिसांनी आमकां आदार दिला. जोसेफ आनी तशेंच आल्बर्ट एलियस आनी सिरिल हांचो विशेष रितीन तांच्या मुखेलपणाक तांच्या सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी पात्रोन संतांची आशिर्वादां तांचेर विशेष रितीन मागता. मोगाचेनो कृपा साधना मायनर सेमिनारी आमच्या फिरगजींत आसा आनी हाजे सेमिनारिस्ट 12 जण तरणाटे पियूसी शिकचे पोरू आनी तशेंच आयच्या दिसा आनी तशेंच वर्सां मोदें जायती सेवा ते दितात. आज सकाळीं बेगीन सायल्यात आनी परच्या दिसा कालच्या दिसा संजेच्या वेळार जायतो आदार तांणी आमकां दिला. विशेष रितीन तांचो उपकार बावडटा आनी तांच्या बेसांत तिरासान सांबाळूंक देव आपणें धड करूंक तस्सो आमचो पात्रोन सांग जुआंव पॉल दुसरो तांकां आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हणून मागता. मोगाचेनो नोवेनाच्या दिसांनी आनी तशेंच वर्सां मोदें जायतीं जाणां हांगासर वॉलंटियर जावन सेवा दितात. जायतीं दान दितात, मुर्दोम दितात. तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी पात्रोन संतांची आशिर्वादां मागता. आयच्या मिसाची देवस्तुती सोलोन वेल्ल्यांची सोमेस्तांची हांव तांचो उपकार बावडटा आनी तशेंच आशिर्वाद मागता.
मगजनो आयचे हे मीस डिवायन वर्ल्ड TV हांणी चित्रीकरण केलां आनी हे मीस आज सांजेर 8 वरांचेर डिवायन वर्ल्ड TVचेर आनी तशेंच युट्यूबाचेर आनी फेसबुकाचेर तें प्रसार जातलें. तुमी पळया आनी हेरांकी कळयात. विशेष रितीन डिवायन वर्ल्ड TVच्या समेस्तांक आनी हांगासर आमचे मदें चित्रीकरण केल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. संतांच्या आशिर्वादान तांचेर मागता. मगचनो एक दोन कळोवण्यो. हांगासर हर एका मंगळारा सकाळीं 10 तावन 12 वरां पर्यंत आराधन नोवेन आनी मीस आसा आमच्या संतांच्या मानाक. आनी त्या उपरांत आनी मंगळारांनी नोवेनाच्या मिसाक आयल्या हर एका भक्तिकांक जेवणाची मांडवळ आमी केल्या. ह्या खातीर तुमकां समेस्तांक उपकार मागता हांगासर येवन ह्या पवित्र थळार आमचो पाप साहेब हांगासर आयिल्लो आनी अजापांचो जागो हो मागले उपकार जेजू सांता मुखांत आमकां दिता. त्या खातीर तुमच्या लागीं विनंती हांगासर भेट दिया आनी विशेष विणवण्यो काळजाचे उतरेक आनी तुमची मागणी भेटया. खंडीत जावन आमचो पात्रोन सांत तुमकां आशिर्वाद दितलो आनी तुमच्या मागण्याक आदार दितलो. ह्या जेवणाक आनी मंगळाराच्या जेवणाक विशेष रितीन कोणाक स्पॉन्सर करूंक आसा तांणी आमकां मेळचें. हाजे उपरांत हांगासर सांताच्या मानाक नोवेन आसतलें. नोवेना उपरांत भायर वेता आसतना सर भक्तिकांक आमी हांगासर जेवणाची विलेवरी केल्या. सर भक्तिकांनी जेवण सेवूंक हांव उपकार मागता. कोणाकी टॉयलेट यूज करूंक गरज आसा तर हांगासर आमच्या श्रायनाच्या फाटल्यान दाव्या कुशीन टॉयलेट आसात, तुमी वापरची. मगचनो हो म्हजो पयलो अनुभव हांगासर. फाटलीं 9 वर्सां हांव संस्थान आसलो. तशें फिरगजेंत आनी असले वावर म्हाका पयलो. ह्या खातीर कितेंय सोडूं जाल्यार सुदार सुनारांत आनी परत एक पटी कोणाची नांवां चुकोवन गेल्यां जाल्यार समेस्तांक परत एक पटी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या सर्व सेवेक हांव चेपे उखलतां आनी तेच आमचो पात्रोन अजापोंत कश्टांचो दातार आनी भलायकेचो वैज आशिर्वाद दिवूं दी आनी आमचीं काळजां आनी आमचीं कुटुंबां पवित्र करून दी. मगचनो हांगासर फेस्तांक दान दिलां. ताणी मुखार येवन मनाची वात स्विकार करूंक हांव उपकार मागता. डेल्पिन सिक्वेरा वलंकणी वाडो 500 रुपये. प्रिसिल्ला मिरांदा सान पावल वाडो 2000 रुपये. फ्रांकी तावरो नित्यादर वाडो 2000 रुपये. आनी एकल्यान नांव नाका नित्यादर वाडो 5000 रुपये. दान दिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी विशेष रितीन आमच्या पात्रोन संतांची आशिर्वादां तांच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. मोगाचेनो पद्रेपान सांगलें कोणाचें चुकोन नांव चुकोन गेलां जाल्यार म्हाका सुदारशी म्हूण सांगलें. पूण सुदारसूंक जायना. देखून हांव उठोन आयलोच. तुमकां समेस्तांक गोत्त आसा एक नांव चुकलां म्हणून. पूण ताच्याकी पयलें आयच्या दिसा म्हाका उलयनातल्यार राती न्हीद पडना. त्या देखून उलयचेच म्हूण बगलें आनी उठोन आयलोच हांव. तुमकां समेस्तांक सांत जुआंव पॉल दुसरो ताच्या भक्तिकांक आयच्या दिसा हांगासर ताच्या ह्या पवित्र जाग्याक आयलेल्या खातीर ताची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवा बापातावन मागोवन धाडटलो म्हणून आमी खंडीत बरवसता आनी तशेंच जावं दी म्हूण मागता. तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त मागता. दुसरो विशय मनादेक बाप रोहित डिकॉस्टा. तो हांगासर इंजिनियरींग कॉलेजींत हांव येता म्हणटा आसतना सक्कळी म्हणटाली हांगा येवन कालें करचें. ही माज पयल्याच तयार जाल्या, परफेक्ट केल्या. हांगासर आशिल्लें सक्कळी भोव अपुर्बायेन मांडून हाडलां. इंजिनियरींग कॉलेजींत हांगा कितें येता.
ताका ताळयो पेटोवंक आनी कळटात की कांतारां म्हणोंक आनी येतात की थंयसर कॉलेजीचें काम पुरा दुसऱ्यांच थंय ताळयो पेटोवंक आनी कांतारां म्हणोंक ना न्ही येताना कालें करीत अशें म्हणून थोड्यांच्या मतयेंत आसलें थोड्यांनी म्हजे कडेन सांगोंकय सांगिल्लें आनी आज पाद्रेपान त्या सवालाक जबाब दिल्या आनी फाटल्या 3-4 म्हयन्यांत हांव हांगासर जबाब थोडे दिवनूच आयला. सकाळीं वेग्गे उठोन थंयसर कृपा साधनांत मीस सांगोन भुरग्यांक मेळोन थंय तरबेतीचें गरजेचें काम पुरा करन हांगासर वेळार पावता. सांजे पर्यंत आसता मस्तुपट्या हांवें तांकां 6 वरार पळयलां हांगा आनी 8 या 8:30 तो सकाळीं हांगा आसता. त्या देखून ह्या श्रायनाच्या उदरगते खातीर तांणी मस्त वावर केला आनी हे बोटीचें फेस्त इतलें अपुरबायेन जावंक तांणी श्रमदान आपयलां. श्रमदाना वेळार रावल्यात आनी मस्त वावंट काडल्या देखून तांचो हांव काळजांत हांव उपकार बावडटां. आनी सर्तीक फेब्रुवारीच्या 6 तारखेर आनीकी सर्तीक रितीन विवरण दिवन उपकार हांव बावडटलो. तांकां 4 ताळयो आमी दिवच्यो. आनी मानादीक बाप आज हांगासर आयल्यात ते आतां भोव मानादीक जाल्यात. पयले म्हज्या वट्टूक हांव आनी ते सांगता आसतना मानादीक मात्र आसले आतां ते भोव मानादीक जावन आयल्यात. पयलें ते कुटुंबा जिविताच्या केंद्राचे निर्देशक जावन आसतना तांचे सांगता हांवें 7 वर्सांचो भोव अपुरबायेचो अनुभव जोडला. आतां गोवळी केंद्रांत ते डिरेक्टर जावन आसात आनी मस्त आमचे थंयसर केंद्र आसात त्या सक्कडी केंद्रांक ते आतां वडील म्हणल्या भशेन हॉस्पिटलांत तांणी अजापां केल्यात. मोंतीपायाच्या पेस्ताचें नोवेन आमी पळय करता न्ही बूक आसा एक तांणीच बरयल्लो. त्या बुकाचेर पळया तुमी एक बोटींत भोव अपुरबायेन तो तांणी लिखला. गांवान इजय पिरगजीचे इजय पिरगजीचो कळो म्हणटात तांकां. पळोवंक आकर्शक सोबीत, ताळो घणघणीत, जाणवाय अगाध, काळजान मायपासी, उतरांनी सुडाळ आनी स्पश्ट, गायनांत उकल्लेलो हात ही सोडया बंडी गायनां करचें जाल्यार गोत्त आसा तांकां. आनी चेन गायनां म्हणटात पळय तीय गोत्त आसात. पिकनीक आनी आमचें आसा जाल्यार ते येना जाल्यार तें छाप्पे जाता. तितले एक आकर्शक व्यक्तित्वाचे आनी सुडाळ चिंतपाचें भोव अपुरबायेचें चिंताप तांचें बरे कार्यनिर्वाहक ते जावन आसात. आनी प्रसंगदार तुमी पळयलें न्ही आज कशें मायकाचो ताळो आमी उणो केल्लो कित्याक म्हळ्यार तांचो ताळो पावरफूल आसा. आनी दोनी सांगाता मेळिल्ले निमतें भोव आकर्शक आज आमकां शर्माव कुटुंबा जिविता विशीं आयकोंक मेळ्ळो. ते हांगासर आयिल्ले आमचें भाग जावन आसा. आनी मानादीक बाब रोहितान भोव अपुरबायेन तांचे विशयन भोव अपुरबायेन सांगलां. पूण जाल्यार म्हाका न्हीद पडची ना म्हणून हांवें इल्लें सांगलें. तुमचे 4 ताळयो परतून तांकां दियात. तुमकां देव बरें करूं. मोगचे न्हू म्हजे विशयान इतलें सांगल्या उपरांत हांवें वगूंक रावंक जाता. हे दोगी जाण पाद्रे म्हाका मोगाचे फादर रोनाल्ड कुटिना दोतोर आमी सांगता आसतना मायपासान करशिल्ले दीस आनी त्या दाळांत हांव तांची म्हाका वळख आज म्हज्या विशयांत थोड्यो संगती बऱ्यो संगती तांणी सांगिल्ल्या खातीर तांचो उपकार बावडटा. तांच्या सांगातपणा खातीर त्या दाळाय आमी मेळटा आसतना तांचे उत्तेजना भरीत उतरां म्हाका आनीकी बरो जावंक प्रेरण दितात. देखून मोगाळ दोतोर रोनाल्ड कुटिना बापानो तुमकां हांव आयच्या दिसा तुमचो आभार मानतां आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच फादर रोहीत क्रास्ता डिकॉस्ता 12 वर्सांत हांव तांची वळख बरें मायपासाचे व्यक्ती ते मोगाचे इश्ट आमी अप्रूपशें सांगता मेळोन कितें आमच्या जिवितांत घडटा ह्या विशयांत थोडें उलोवचें आनी मोगान वेळ करचो. आयच्या दिसा तांणी हांगासर
फेस्मिसाक हेजे म्हणटना व्हडा संतोष म्हाका भोगलो आनी हेच्या दिसा संभ्रमान हें आचरण करूंक फावो जालें हें पवित्र बलिदान आचरण करता आसतना निजाकी म्हाका दादूसकाय भक्ता मनात एक बाप रोहीत डिकॉस्ता तुमच्या त्या सांगातपणा खातीर इश्टागते खातीर म्हजे दवरल्या मोगा मायपासा खातीर तुमचो हांव उपकार बावडटां तुमकां ह्या पूर्ण शेतांत तस्सो जुवांव पावल दुसरो भाग्यवंत बाप सांबाळून दी तुमकां जाय आसलें आशिर्वादां दिवन दी म्हणून मागता तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. तशेंच आमचो सहायक विगार मनात एक बाब रोशन दिकुन्ना ते हांगास जायते पटी येवन नव्यान आनी तशेंच भक्तीपण चलोवन वेला आज अर्जंट कुटुंबाचें काम आसल्यान तांणी हांगास रजा मागल्या तांचोय तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन हांव उपकार बावडटां. सर उबे रावया आनी जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मानाक नव्यान आमी भेटोवया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तेन धेणे जावन दिलोय. तुज्या पुतान जेजू क्रिस्ताच्या मेठांनी समकोवंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्त असो मोग केल्ल्या बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोवंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार थावन दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळोवंक एकामेका बक्षून जियोवंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमकां आमच्या पात्रोन संता मुखांत्र देवान केल्ल्या स्वरूपकारांचो उगडा साडया आनी ताका आमी अर्गां दिवया. जायती मागणी आमी भेटयलेली ते साव आमी घाल्ली आनी आमच्या पात्रोन संतान अजा परिती बरी भलायकी संतोष समाधान आनी तशेंच सरितीची बरेंपण आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत फावो केल्ल्याक अर्गां आमी दिवया. प्रार्थुया. भोव काकुळदारा बापा बगेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्याक आसत आनी ताच्या मिनातेन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळत आमी वर्णिता. ताजे मारिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताजी गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता. ताचे परी भगिवंतपणान वाडोवन
क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागताव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सांजुओम पॉल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आमा पसो देवा लागीं विनंती कर. ये बगेवोन जुआम पॉल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान ताका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां तांकां उगडून पवित्र आत्म्याचे सत्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परसळ्ळी. देवाचे तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखान येता. क्रिस्त सारकी जिणी जियो आमकां कुमो कर. तुजी बगेवून जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुरसायल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन आमची वैयक्तीक मागणी गरजो ते सावा आमच्या कुटुंबाच्यो सर्व गरजो जो कोणा लागीं आमी मागता म्हूण बसायला. कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा ह्या सुमेस्तांचो ह्या घडी आमी उगडास हाडया. विशेष रितीन हांगासर जमलेल्या सुमेस्तांचेर आशिर्वाद आमी मागताव. आमच्या पुणशेतांक सेवा दिल्ल्या सर्व याजक धर्मिकांक सर आमच्या लायक भाव भयणींक आमच्या फिरगसगारांक सरवाड्याच्या गुरुकारांक प्रतिनिधींक हर एकल्याचो आमी उपकार बावडतना विस्नार आशिर्वादां ह्या घडी आमी मागताव. आमच्या राष्ट्रा खातीर आमी मागया. सरकारा खातीर आमी मागया. हो काळ भोव पंथावन असो कश्टांचो आमचो भवार्थ जियोंक परगट करूंक जायती अडखळी मोडां आमचेर येवन आसात. ह्या वेळार तांची काळजां मनां उगडून दी. संविधानाची आमची हक्कां आमकां फावो जावच्याक आमी विशेष रितीन मागया. कोरोना पिडे निमती कश्ट जाल्या पासत मागया. ही पिडा आनी मुखार येवची नाका. आमची भलायकी आमचो वावर दिसपडतो ग्रास आमची कृषी आमचे बिझनेस हें सगळें आमच्या सांता मुखान देवाक भेटोवन दिवया. मुंदरून तूं आमकां भाव येवकरिस्त आमकां खरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर्व सांता भक्तां संगी सगळींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखणूंक आमकां फावो जाव. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. सो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे शिकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगत आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले समी तुजी संगत आश्रय भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू केवंती मरये देवाचे मय खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक सादीन साथ आनी सदां सर्वता. आमेन. पिडेस्तांचेर आशिर्वाद मोगाच्या ह्या घडये ह्या पवित्र थळार सर आमची पिडा शिड आमचे दुखी हांगासर आमी उसारया. आमच्या कुटुंबांतल्या सर पिडेस्त भाव भयणींचो उगडास हाडया. प्रायवंत पिडेस्त खटल्यांनी आसात, आस्पत्रेनी आसात, घरांनी आसात, आश्रयांनी आसात. तांच्या एकसूरपणान तांच्या दुखीन आमचो सांत पात्रोन तांकां आदार दिवन दी. तांची पिडा गूण करून दी. नांवान तांचो आमी उगडास हाडया आनी तांच्या बरेपणा खातीर मागया. जायत्यांनी बरे बांधेर जावच्याक मागोवंक विचारला. आजच एकल्याचें ऑपरेशन आसा. ऑपरेशन बऱ्यान जावच्याक विशेष रितीन एका धर्म भयणीच्या ऑपरेशना खातीर मागोवंक विचारला. ह्या वेळा आमी उडास हाडया.
सोम्याचे नावी आमचो आधार. आणि रस्ता सर्गाने संसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त आम्हारी फास तरांच्या पिडेस्तांक कष्टांत दुखांत आनी अडचणेन सांपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक भगेवून जुआंव पावल दुसऱ्यान आपल्या भगेवून जिणये मुखान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन बगूंक आनी भावार्थान जियोंक प्रेरण दिले. ताजे विणवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमच्यो सर्विणवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कशी वयतर ते आमकां फावो करून मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भगेवून जुआंव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या या फेस्ताच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिव. आमेन. भगेवून जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सोर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां गठाय मेळो. आल्तारेचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमकां फावो जावं. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां रावो. वचून येयात. क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मगेचो आज संजेर हांगासर मीस आसचे ना येदोळसू मीस आमी भेटयला. आनी तशेंच परत एक पटी समेस्तां बरें फेस्त मागता आनी विस्तार आशिर्वादा आमच्या पात्रोन संताची मागता. तुमच्या सेवेक हांगासर हे पुनशेत केदळाय उक्तें आसा. आमी याजक धर्मीक हांगासर आसाव. तुमच्या खातीर आमी विशेष रितीन मागता. कसलेय कुमसाराक आनी कावन्सिलिंगाक इतर खंयच्याय आत्मीक गरजांक तुमी हांगासर भेट दिवचे ही विशय हेरांकी तिळशिया. आतां निमाणें गीत गावचें. भक्तांचो शांतीचो दूत आमचो भाग्यवान जुआंव पावल दुसरो.
भाग्यवन सुवाम पाव दुसऱ्या म्हाका विनंती कर भाग्यवन कसोचे करवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.